दिव्यवाणी 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 उपदेशकचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 आणि 2 हर एका वस्तूक वेळ आसा. आकाशा पोंदा हर एक खामाक वेळ आसा. एक वेळ जल्मोंक, एक वेळ मोरोंक, एक वेळ रोवोंक आणि एक वेळ उमटोंक आणि हर एकल्याक वेळ आसा. मोगाळ बाबांनो आणि भयणींनो, देवाक तसोच वेळ आसा. ताचे योजना जारी करूंक तसोच वेळ आसा. तशेंच प्लॅन जारी करूंक तसोच वेळ आसा. ताचे काम संपूर्ण पावोवंक तसोच वेळ आसा. ताचे काम शेवटाक पावोवंक, ताची योजना पोंताक पावोवंक, ताची योजना सफळ जावंक, काम अंती जावंक तसोच वेळ आसा. देवाक जीव काडूंक, जीव दिवंक वेळ आसा. हर एक संगतीक वेळ आसा. देव ताच्या वेळार आपले योजना सारकें करता, सोमो करता. जर तर आमी हें समजून घेतल्यार, जर तर आमी चिंतून पळयल्यार खंडीत जावन सर संगती सोमो जातात. मोगचनो आमी कितले आमचे हात पाय वयर केल्यार, आमी कितें सर्कस केल्यार, जिमनास्टीक केल्यार कितेंच जावचें ना. देवान चिंतले बरी जाता. देवान आमकां कळनातले बरी तो सारकें करता. देव आमकां सांबाळटा. देव आमकां पोसता आनी आमची जतन घेता. जर तर आमी देवाक अर्घ पाटयल्यार, उपकारी मोनान आमी देवाक अर्घ पाटयल्यार, आमी मागल्यार खंडीत जावन देव आमची वाट सारकी करता. थोड्या तोबिताच्या विशीं आमी थोड्यो संगती नियाळ करया. तोबीत कितें म्हणटा? आपल्या जिणे विशांत तो कितें म्हणटा? हांव सगळी जिणीभर सतान नितीन हांव जियेलो. हांव म्हजें जिवीत सताचेर नितीचेर हांवें बांदून हाडलें. जर तर आमचें कुटुंब बरें उरत तर 500 वर्सां उपरांत आमची संतत बरी उरत तर आमी सतान नितीन माया मोगान आमी जियोंक जाय. 5 वर्सां उपरांत वा 500 वर्सां उपरांत आमची कुटुंबां बरी आसत तर आमी एक सार्थकपणाची जिणी आमी जियोंक जाय. सताची वाट आमी दवरूंक जाय. नितीची वाट आमी दवरूंक जाय. न्यायनितीची योग्य जाल्ली जिणी आमी जियोंक जाय. जर तर आमी सताची, नितीची, माया मोगाची जिणी आमी जियेना तर आमकां भद्रती ना. जर तर आमच्या जिवितांत भद्रती आसत तर आमी न्यायनितीन, सतान, मोगान आमी जियोंक जाय. अनेकल्याक मोस करून आमकां ह्या संवसारांत जियोंक जायना. आमी मोस करून हेरांचे आमी काण हाडल्यार आनी आमी हेरांक दिल्यार कितें फायदो मोगचो? खंडीत जावन आमकां भद्रती आसची ना. निदर्शनाक पळयलें तर जर तर आमकां भुरगें आसा तर ताका एप्पल हाडचे खातीर कोणाचेय एप्पल खाण आमी भुरग्याक आमी दितावो. हें बरें म्हणून आमी रेखतावो. पूण भुरग्याक दिता आसतना भुरग्याचे विटामीन वीक जाता
आनी तें पिडेर पडटा. जर तर आमी ताका सतान नितीन ताका हाडून दिल्यार भुरग्याची भलायकी बरी उरता. हें आमी सारकें समजून घेवंक जाय. आमची जिणी सताचेर माया मोगाचेर नितीचेर आमी बांदून हाडूंक जाय. किर्तनकार अशें म्हणटा, तुज्या तांबा भितर कोणाक रीग मेळ समया, जो कोण न्याय नितीन माया मोगान आनी तशेंच सतान जियेता खंडी जावन ताची जिणी सार्थक जाता. तो लांब जिणी जियोंक तो शकता. तोपीत सताचेर ताणें जिणी बांदून हाडले, नितीचेर ताणें बांदून हाडली, न्यायाचेर ताणें आपलो जीव बांदून हाडलो. सता नितीन तो जियेलो, माया मोगान तो जियेलो आनी कुटुंबांत बरी जिणी तो जियेलो. आनी त्या देखून ताची जिणी भद्रतेची जावं पावली. सर्वेस्परान ताका राखलें, सर्वेस्परान ताका सांबाळलें आनी ताका बाचावी लाभली. तो कितें म्हणटा, तो पीत दादलो एक वांटो हांव जेरुसलेमाच्या याजकांक हांवें दिलें. वेदी कितें जावंक आसा, देवा कितें बलिदान भेटोवंक आसा, ताचो वांटो वचोंक दी. मोगाचेनो आपणें थंय आसलें दादलो एक वांटो ताणें याजकांक समर्पण दिलो आनी बलिदान भेटोवच्या खातीर ताणें एक वांटो तांकां दिलो. तितलेंच मात न्ही, एक वांटो लेवितांक ताणें दिलो. याजकांक सेवकाच्या लेवितांक ताणें दिलो आनी जेरुसलेम वचून ताणें वांटो वांटलो. तशेंच तो म्हणटा, म्हज्या गांवच्या अनाथांक, विधवेंक, गरीबांक, भुकेल्यांक हांवें दिलें. मागीर एका हंताक पावनासतना म्हजी दिश्ट गेली. ताची पोतीन वस्तूर शिवच्यात मेतेर ती जाल्ली, शोलां ती शिंवताली. तोबिताक कांय दिसनातलें, ताका दिश्ट नातली, मस्त कश्ट भोगताले. आनी तो म्हणटा, हांव सताच्या वाटेन चलोन आसा, नितीच्या वाटेन हांव चलोन आसा. हांगा एक बोकडेचें बील आसा. बोकडेचें बील बोबाट मारून आसा. हे बोकडेचें बील तुवें खंयतावन हाडलें? सोर उणी तुवें हाडलें गे वा कोणें दिल्लें तुवें हाडलें गे? जर तर तुवें सोर हाडलें तर हे पाटी व्हरून तुवें दिवंक जाय. आनी म्हाका दिसना, जर तर तुवें सोर हाडलें तर तुवें पाटी वचून दिवंक जाय. चडीत विचारन हाडलें गे. जर तर तुवें सोन हाडलें तर पाटी दे. ह्यो सोंगती आमी चिल्लर चिंचे न्ही मोगाचेनो. कुटुंब देव चलयता, कुटुंब देव सबयता. ती म्हणटा, हांवें सोन हाडूंक ना, केल्ल्या वावराक म्हाका धन्यान दिला. जावं पुरो धन्याक बरें मेळना आसतलें. वायकोना, जर तर सोन हाडला तर तुवें पाटी व्हरून दिवंक जाय. आनी तो व्हड तिका मस्त राग येता आनी ती म्हणटा, खंय गेल्या रे तूं दागदन करून तूं येताय, दाखलो एक वांटो तूं दिताय आमकां. आनी इल्लीशी ती जोडती करता. तसल्या संदर्भार कठीण कश्टामध्ये तो पीत आपले नीतिवंतपण तो दाखयता, आपले जत तो रुजत करता. आपूण एक मॅन ऑफ जस्टीस म्हणून तो दाखयता. मोगाचेनो आमी उडास आमी दवरूंक जाय. तो बीत आमकां एक आदर्श. तो बी ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत रुता करूंक जाय. आमच्या जिवितांत ताचे आदर्श आमी पाळूंक जाय. तो आमकां एक मार्गदर्शक जावन आसा. तो बीत एक नितीची, सताची, माये मोगाची जिणी तो जियेलो आनी आपल्या कुटुंबा पसतूच आपलो वेळ ताणें कसिलो. देवान आपल्या वेळा प्रमाणे ताचें योजन जारी केलें. मोगाचेनो तसलो फळ जावन एका काळार दिल्ले दिवे खंडीत जावन आमकां पाटी मेळटा. एका गरडे तावन आमी पळयता
घराणे जावन काजार जाता आनी साबार वर्सां उपरांत देव आमकां आपण म्हणले बरी पाटी दिता. हे सगळें सोबिताच्या जिवितांत जाल्लें. जर तर आमी माया मोगान वा सताच्या वाटेन आमी चल्ल्यार कटीत जावन देव आमची बेजाराय खाण उडयता, आमचे कश्ट खांत उडयता, पूण त्याच वेळार सगळें सारकें करता. देखून तुमी कटी जावन घरा वचून हो ग्रंथ तुमी वाचूंक जाय. ही काल्पनीक खाणी न्ही मोगचन, ही खरी खाणी तुमी वाचून तुमच्या जिवितांत तुमी पाडूंक जाय. आमच्या घरांत भुरगीं आसात, आवय बापायक आयकनात. मस्त पोटी अशें आयकोंक मेळटा. आवयन सांगलें आयकनात, बापायन सांगलें आयकनात, मामान सांगलें आयकनात. थोडे फावटी बापाय गांवांत ना, परगांवांत आसा, खंयगे वतांत काम करून आसा, गांव पेळून काम करून आसा. पूण थोडे फावटी आवय पयसल्या गांवांत काम करून आसता. असल्या संदर्भार आवय बसत तुमी मागोवंक जाय. आनी असली एक मानेस्तीन म्हणजे आवय म्हजे सशे येवन म्हणूंक लागली, म्हजी बापाय भुरग्यांक खेर करनात, बापायचें उतर आयकनात. ती सत्यान सांगूंक लागली, म्हजे कालिंगी म्हाका बगले, मागीर म्हाका कालिंग बगले. येजमान खंय आसा म्हणून हांवें विचारलें. येजमान कितल्या वर्सां हांव परगांवांत काम करन आसा, कितें काम करन आसा, खंयसर तो काम करन आसा म्हणून हांवें सवाल केलें. आनी त्या वेळार ती म्हणूंक लागली, म्हजो घोव परगांवांत काम करन आसा, वतांत तो काम करन आसा, आनी कश्टांत 12 घंटे तो काम करन आसा. कुटुंबाच्या गरजे खातीर पयशे दावन आसा, भुरग्यांच्या बऱ्या शिकपा खातीर पयशे दावन आसा. आनी आमी आज स्वंत घरांत आमी आज जिवन आसा. भुरग्याच्या शिकपाक आज मस्त पयशे आज धाडल्यात. कितली वर्सां थावन म्हजो घोव भायर काम आसा, पूण म्हजी भुरगीं खेर करनात. त्या वेळार हांवें म्हणलें, तुजो बापाय तुजो घोव मस्त वर्सां थावन काम करून आसा, आनी त्याच वेळार तुवें मागोवंक जाय. कांय तुवें तुमच्या भुरग्यांक तुवें सांगलां गे, एकन तेच म्हणी तुवें सांगोंक खंडीत जावन. जर तर तुजी भुरगीं आयकनासल्यार तुज्या येजमाना पसत तुवें मागोवंक जाय. एक तेसां ताच्या तेसां पसत तूं मागोवंक जाय. तेसां सांगता आसतना एक स्पेशल इंटेंशन पसत तुवें मागोवंक जाय. एक स्पेशल इंटेंशन हायलायट करूंक जाय. भुरग्यांक तुवें सांगची गरज ना. आनी तुवें एक प्रत्येक तेसां पसत तुवें मागोवंक जाय. ये देवा, म्हाका बरो घोव फावो केल्या खातीर हांव अर्गां दितां. इतले वर्सां पयशे दावन आमचे गरजां सांबाळ्ळ्या खातीर देवा तुका आमी अर्गां दिता. एक आमी तुका भेटयता. आमकां बरें घर बांदूंक म्हज्या घोवाखांत पयशे धाडल्या खातीर देवा तुका आमी अर्गां दिता. आज आमी संतोषून आमी आसा, आज आमी उल्हासून आमी आसा. मोगचन मागचें भोव गरजेचें जावन आसा. जर तर तुमच्या घोवांक तुमच्या भायर भुरग्यांक परगांवांत कोणी काम करतात तर तांचे पसून तुमी मागतात, तर तुमच्या घरच्या देसा पसून तुमी मागतात, तर खंडीत जावन खरी बदलावण जातली आनी देव ताच्या वेळार बरें करतलो. मोकाळ बाबनो आनी भयणीनो, जर तर बापाय घरा आसून पुरो, आवय परगांवांत काम करना जावं पुरो, तत्वीर तूं म्हणलें बरी, वायस वर्सा म्हणलें बरी, हांवें सांगलें बरी, तशेंच तुमी करूंक जाय. नथींग शूड टेक फॉर ग्रांटेड. तांचे पसत तुमी मागोवंक जाय. आनी जर तर तुमी मागतात तर तुमचें कुटुंब बरें जातलें. आज जायते दादले आनी स्त्रियो आपल्या भुरग्यां पसत कामां करून आसात. दादले घरांत भुरग्यांक घेवन
आवय पसत मागोवंक जाय. पुता पसत जर पूत काम करता तांचे पसत मागोवंक जाय. बऱ्या देण्या पसत मागोवंक जाय. आनी आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक समजून दिवंक जाय, एनलायटन करूंक जाय. पुता तुवें तुका जल्म दिला, तुका वाडयला, पालन पोषण केलां आनी बरें शिकाप दिवन आसा. खंडी जावन आमचे पसत तुवें मागोवंक जाय. आमकां तुवें टेक केअर तुवें करूंक जाय म्हणून तुमी मागोवंक जाय. तिंबे सरपडून हात उबारून तुमी मागोवंक जाय. हात उबारून तुमी मागल्यार खंडी जावन देवाचें सॅक्रिफीस देव तांच्या मोतींत घालतलो, कितें कश्ट म्हणून तांचेर घालतलो. मोगचन जर तर भुरगीं तुमकां आयकनातल्यार भुरग्यांक तुमी सांगोवंक वचनाकात. देवान सांगलें तुमी देवाक सांगा आनी देव तांच्या मोतींत घालतलो. मोगचन एक मानीस जेसून आयलो आनी आमी चिटचाट आमी करनासल्या, तर्क करनासल्या, बाबडताच्या विशयांत, पवित्र सभे विशयांत, याजक विशयांत आमी तर्क करनासल्या. आनी एक सवाल ताणें उदयलें, आज आमच्या कोडयाळांत CODB आसा आनी CODB जायत्या भुरग्यांक लोन दिवन आसा. एज्युकेशना पसत, बऱ्या कामा पसत बाबा CODB तावन जायती कुमोक मेळ्ळ्या. पूण जायतीं भुरगीं आज काम मेळिल्ल्या उपरांत एज्युकेशन लोन फारीक करनात, आपली जबाबदारी पाळिनात. बऱ्या हुद्द्याक पावल्यार, बऱ्या कामाक पावल्यार लोन मात फारीक ताका कुसून 1% दिनात. मुखली भुरगीं, मुखली बेळगीं बरी करून शिकून बऱ्या हुद्द्याक पावचे म्हणून तांच्या मोतींत ना. जर तर हें तुमी घालें तर भुरग्यांच्या मोतींत खंडी जावन ती भुरगीं कुमोग करतलीं आनी COD पसत मागणें ती करतलीं. हें आमी शिकोवंक जाय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. जावं पुरो कुटुंबांत तांचे कुटुंबा पसत आमी मागोवंक जाय. कुटुंबा पसत आज गुटोन वयर आयला. परगांव पसत पूत वा धूव आज भायर गेला. पूत कुटुंबाच्या हिता पसत आज वावरून आसा, जायते सॅक्रिफीस करन आसा. ताचे पसती आमी मागोवंक जाय. आज साबार टिचरां साबार वर्सां म्हणसर काम करून कुटुंबाच्या सॅक्रिफिसा पसत भुरग्यांच्या बरेपणा पसत वावरून आसात. आज तांचे पसत आमी मागोवंक जाय. हे विसरोंक नजो मोगाळ भोवण आनी भयणीनो. जर तर आमच्या कुटुंबांत सॅक्रिफीस हाडला हाका आवय बापायचं कारण, तांचे पसत आमी मागोवंक जाय. आमच्या कुटुंबांत बरेपण जातलें जर तर आमी मागल्यार देवाचे योजने परस चड बरें जातलें. देवाचे योजने प्रमाणे बरें पोवन मुखार वेतलें. मुखार वचोंक जाय. त्या देखून उपकारी म्हूण आसल्यार सकड बरें जातलें म्हणटा. एकलो बरें येणार. मोगचन सांगत आस एक हांवें व्हिडियो पळयलो आनी त्या व्हिडियोंत एक मानीस अशें म्हणटा, हांवें म्हज्या आवय बापायक आश्रयांत हांवें दवरला. ती आज बरें करून पळोवन आसात आनी हांवें विचारलें, एकल्यान विचारलें, कित्याक तुवें तुज्या आवय बापाय सांगता रावूंक जायना? हांव म्हज्या आवय बापाय सांगताच आसा आनी तांकां हांव पळोवन आसा. तशें तूं संस्थाय बरें करून पळोवन आसा. मोगचन एक ल्हानशो व्हिडियो, एडिट केल्लो व्हिडियो आनी त्या व्हिडियोंत जायती नीत आमकां पळोवंक मेळटा. तर त्या संदर्भांनी आमकां मस्त कश्ट जातात आमच्या आवय बापायक पळोवंक. तरी जाल्यार आमच्या आवय बापाय पसत आज आमी मागोवंक जाय. जर तर आमच्या आवय बापाय पसत आमी मागता तर खंडी जावन एक वेळ येतलो देव आमकां आशिर्वादांनी भरतलो. पवित्र पुस्तक वाचूंक मेळटा आसतना तुमी तोबिताच्या विशयांत तुमी वाचूंक जाय. तोबीत पूत आनी तोबिताच्या उकले सांगता तो अशें तो मागता. आपल्या भुरग्यां पसत तो मागता. आते 4:5 वळी म्हणसर चेडवाच्या आवयन बापायन न्हिदच्या पयलें कूड बंद केलें. तेन्ना तो पेसान अंतलो वयले उठलो. ताणें आपले पोतीनेर म्हळें, सर्विसपरान म्हजे वयर खाकूळ दाखोवंक
आमकां राखून वचचे खातीर आमी मागोंक जाय. कुटुंबांत मागण्याची गरज आसा. हांगा आमकां स्पश्ट जाता सरस्वरण आमचेर काकूळ दाखयल्या. आमकां राखून वचचे पसत आमी मागोंक जाय. आनी तो बीत अशें प्रार्थना करता. सरस्वरा आमच्या पुर्वजांचो देव देव ससनाच्या ससनाक तुका जय जय. सगळी सृश्टी तुका स्तुती कर. सगळे संत्यो हातून आटापून आसात. सगळे रचने चरित्र सगळं चरित्र हातून आटापून आसा. सोम्या तुवें एक सांगाती जावन तुवें रचलें. आदां आनी एवेक तुवें रचलें. आनी एक सुरासून जमून एवेक तुवें रचलें आनी ताका बेसांव तुवें दिलें. आज म्हाका एक पती जावन म्हाका पतीन एक तुवें रचलाय. सांगात जावन तुवें रचलाय. आदां जावन तुवें रचलाय. तुका जावं अर्गा तुका सस्ताच्या ससनाक म्हणून आमेन आमेन म्हणून ती न्हिदोंक ती गेली. मुगाचें नांव सदांच आमी मागणें केल्यार देव आमचे मागणे इन्कार करता गे. कितें म्हणटात आमकां भुरग्यांचें देणें पळोवंक दीत गे म्हूण सांगल्यार देव इन्कार करीत गे. देव आमकां केदाळे खावंक जेवंक दीत गे. एकवट माया मोग दीत गे. एक व्हंकल आनी न्हवरो माया मोग हाडूंक मागता आसतना देव दीत गे. खंडी जावन जें कितें आमी आशेता देव आमकां दिता. त्या देखून हर एका संगतीक वेळ आसा. उपदेशकाचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 तावन 10 म्हणसर अशें म्हणटा. हर एका वस्तूक वेळ आसा. आकाशा आनी हर एका कामाक वेळ आसा. एक वेळ जल्मोंक, एक वेळ मोरोंक, एक वेळ रोवंक, एक वेळ रोयलेलें उमटून काडूंक, एक वेळ चिवीस मारूंक, एक वेळ बरो करूंक, एक वेळ मोडूंक, एक वेळ बांदूंक, एक वेळ रडोंक, एक वेळ आसूंक, एक वेळ दान करूंक, एक वेळ नासूंक, एक वेळ फातर भायर उडोवंक, एक वेळ एकठांय करूंक, एक वेळ वेगोवंक, एक वेळ वगीन आसतना रावंक, बेगीन आसतना रावंक, एक वेळ सोदूंक, एक वेळ सांडूंक, एक वेळ सांबाळूंक, एक वेळ भायर उडोवंक, एक वेळ पिजोवंक, एक वेळ शिवंक, एक वेळ ओगे रावंक, एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक, एक वेळ द्वेश करूंक, एक वेळ झुजोवंक, एक वेळ शांतीन जियोंक. हर एकाक वेळ आसा. देवाकी वेळ आसा आनी देवाचें योजन ताच्या वेळा प्रमाणे जारी करता. आमेन. दिव्यवाणी